नमस्कार. आम्ही असा तेमवाडा मोर्जी दर्यादेगेर आणि ह्या दर्यादेगेर फाटल्या 1997 सालासावन हांगासर कासव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयली वयता आणि थळावे जे सॅग व्यावसायिक आसात, पर्यटक आसात, तांचोय बऱ्यापैकी तांकां पाठिंबो मेळटा. काही वेळार हे सागरी कासव तांतयां घालपाक दिवसा रात्री येतात, काही वेळार दिवसा येता. काल रात्रीची घटना 11:30 गावडेवाडा मोर्जे हांगासर एक सागरी कासव तांतयां घालपाक येताली आणि काही पर्यटकांनी तांकां डिस्टर्ब केलो. त्या वाठारांत काही परिसरात म्युझिक सुरू आशिल्ले अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसात आणि त्या वेळार जो काही पर्यटक थंयसर आशिल्ले ते पर्यटक त्या सागरी कासवाच्या देगेक गेले आणि मागीर ते कासयन तांतयां घालपाक ताका अडथळे आयल्या म्हणून ते परत रिटर्न कासय गेल्ली आसा. अशे अडथळे कोणीच हाडचे न्हू. ज्या वेळार कासय एखादी तांतयां घालपाक येता तेका व्यवस्थित ती जागा उपलब्ध जावपाक जाय. तेच्या फाटल्यान फुडल्यान नाचपाची गरज नासता. ज्या वेळार हांगासर ही टर्टल नेस्टिंग म्हणून प्लेस सरकारान जाहीर केल्ली आसा, ताची स्थिती जर पळयले जाल्यार हांगासर सरकारचो पुराय आता दुर्लक्ष जाला की काय अशें दिसून येता. ह्या हंगामात आता मेरेन 25 सागरी कासवांनी जवळ जवळ 2700 परस तांतयां घातलेली आसा. तशी हांगासर जी वागाथोर, कलंगूट ह्या वाठारांनय तांतयां घालतात अंडी, ती हांगासर सुरक्षीत दवरलेली आसा. आणि 42 सागरी कासवांत म्हणजे मोर्जी, आशवे, मांद्रे, हरमल, वागाथोर ह्या वाठारांत जी सागरी कासवांनी तांतयां घातलेली आसा ती हांगा सुरक्षीत दवरलेली आसा. सरकारान आणि वन खात्याच्या मंत्री जे विश्वजीत राणे आसात तांणी हांगासर एकदा लक्ष दिवन ही मोहीम कशा प्रकारची राबयली वता आणि तांकां कशा प्रकारचे आता अडचणी येता. हांगासर जेन्ना जी आमची कासय तांतयां घालूंक येता तेका जी मोव जमीन वाळूची गरज आसली ती वाळूच आता गायब जाल्ली आसा. हाचेरय सरकारान लक्ष दिवचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.